गोल्ड मिडियाच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम। आज आमी येवन पावल्या बचपे हांगासर पावलीन टिचर आसा। जिणेची 40 वर्सां एक टिचर जावन तिने आपली सेवा दिल्या आनी साबार भुरग्यांक बऱ्या भविश्याक व्हरून तिने पायलां। एका भुरग्याच्या जिवितांत एका शिक्षकाचो महत्व भोव गरजेचो। एका भुरग्याचें जिवीत बरें जायचें जाल्यार एका बऱ्या शिक्षकान शिकयल्यार मात्र पावना, ताका एका आवयचो मोगी तिणें दिवंक आसा। आनी असल्याच गुणांनी भरलेली एक टिचर आज आमचे सांगात हांगासर आसा। येया तिचे लागीं आमी उलोवया। पावलीन टीचर नमस्कार तुमकां। नमस्कार। कशे आसा तुमी? हांव बरी आसा, तुमी कशे आसात? आमी हुशार आसा देखून हांगासर येवन आमी आज पावल्या। देव बरें करूं। आता पावलीन डिसोजा म्हळ्यार कोण? आता पावलीन डिसोजा म्हणून सांगल्यार तांची फॅमिली कोण? म्हणजे तुमचे विशयांत आमची इल्ली वळख दितात दी आमच्या प्रेक्षकांक। जायत। म्हजें नांव पावलीन डिसोजा। हांव 1960 इस्वेंत फजेरांत जल्मल्लें। म्हजो बाब बावतिस्ट डिसोजा, माय सिसिलिया डिसोजा। आमी 8 जाणां भुरगीं। हांव पंचवी जावन आसा आनी सगळ्यांक गरजे पुरते शिकप दिलां आनीक एका फुडाराक पावयलां। आनी कुटुंबांत टिचर हांव मात्र। तशें तुमी आतां टिचर तुमी मात्र म्हणून सांगलें, तशें उरलीं पुराय खंयचे प्रोफेशनार आसात? म्हळ्यार तांणी म्हळ्यार बाबांनी कोर्स केला, उरले विंगड हाचेर आसा। तुमकां एक टिचर जायचे म्हूण सांगून प्रेरण केन्नाच्यान लाभलें? प्रेरण म्हळ्यार 10वी जाल्ल्या तक्षण म्हज्या मुखार 3 वाट आशिल्ल्यो। एक सिस्टर जायचे, नर्स जायचे, टिचर जायचे म्हणून आशिल्लें। मागीर म्हाका शिकयल्ल्या एका टिचरी कडेन म्हळ्यार ती सिस्टर, तिच्या कडेन हांवें विचारलें हांवें खंयच्या वाटेर वचशीत गी म्हणून। ताका ती म्हणाली मस्त चिंतून तुवें एक टिचर जावचें बरें म्हणून। आनी त्याच वेळार म्हजें काजीन कापितान TCH करनाशिल्लें। तशें म्हाका म्हळ्यार तें इल्ली वळख आनी पुराय आशिल्ली न्ही, देखून म्हाका टिचर म्हळ्यार TCH करया म्हणून बगलें। देखून हांव TCH करूंक गेलीं। ओके, तर सिस्टर जावचें म्हणून सांगून तुमी चिंतिल्लें? चिंतिल्लें। कळली की वाट तें आपोवना, म्हणल्यार देव आपोवणें गाताना इल्लेशें तें इल्लें गुणी जालें म्हणून दिसता। ताचे उपरांत तुमी आनीक वाट चिंतली नर्सिंगाची म्हणून सांगून। त्या वेळार हांव चिंता नर्सिंगा विशयान तुमकां माहिती दितलीं कोणी नासतलीं जाल्ल्यान तें मुखार वचूंक तुमी फाटीं केलें। ताचे उपरांत तुमकां टिचर म्हळ्यार तुमचे एकले कजन टिचरींग गेल्ल्यान ओके, एक म्हाका जायत कोण ना म्हणून बघून तुमी टिचर ट्रेनींग केलें। तशें आतां टिचर ट्रेनींग खंयच्या वर्सान जालें टिचर तुमचें? म्हजें 1978 इस्वेंत जाल्लें। ओके, तर तुमी पयलें खंय जॉयन जाल्यात, खंयच्या इस्कॉलाक? पयलें म्हळ्यार एप्रील मेयांत म्हजें TCH जालें। जाल्ल्या तक्षण हांव शिकिल्लीं सेंट जोसेफ इस्कॉलांत फजीरांत एका सिस्टरान लीव घाल्ली, ती हुशार नासली। हांव लीव वॅकन्सीक एक फस्ट 4 म्हयने शिकयलें हांवें। तेंतून मागीर त्याच इस्कॉलांत आसल्यात की मागीर तुमी चेंज केलें? ताचे उपरांत एक फावटी ब्रेक जालें, ताचे उपरांत परती हांवें 2-3 म्हयने आपयलें। मागीर हांव घरा आशिल्लें। घरा आसल्या उपरांत आमच्या नेबरान एकल्यान म्हळ्यार तुमकां घरा आसाय न्ही, इल्लें एक्सपिरियन्स जाता, एकाडे गव्हर्मेंट इस्कॉल आसा, गव्हर्मेंटाक येताय गी, फ्री सर्वीस करताय गी म्हूण विचारलें। घरा बसच्याक तें वेचें बरें म्हणून बगलें आनीक हांवें सादारण एक 7-8 म्हयने गव्हर्मेंट इस्कॉलांत फ्री सर्वीस केलां। जाल्यार एक वर्साक म्हाका पयशे मेळिल्ले, इल्लेशे दिल्ले। वय पूण तुमी गव्हर्मेंट इस्कॉलांत कित्याक कंटिन्यू करूं ना टिचर? तें म्हळ्यार प्रॉब्लेम्स कालें जाले? म्हळ्यार गव्हर्मेंट न्ही, ताचे उपरांत हांव CEBक वचूनच आशिल्लें। तें फादर डेनिस मोरास सेक्रेटरी जावन आशिल्लो। हांव पाद्र्याबा कडेन विचारलें, फादर खंय म्हणून पोस्ट आसा गी म्हणून विचारलें। टिचर तूं कांय भियेनाका, फजीरांत वॅकन्सी आसा म्हणलो। तशें हांव फजीराक रावलीं। ताचे उपरांत म्हाका फजीरांतच
1980 इस्वेंत अपॉइंटमेंट जाले फॉर्मल अपॉइंटमेंट म्हणलं सुरवेचे 4 महिने तुम्ही आता ते रिप्लेसमेंटाक म्हणून गेलात न्ही टीचर त्यावेळेस सांभाळ म्हणलं की ते फ्री सर्व्हिस केल्या तुम्ही फ्री न्ही म्हाका पयशे दिल्ले इल्लेशे तशें आतां तुमी फजिरांत काम करनासतात आनी ते फजिरांत काम करनासतना तेंचर तुमकां एक सैरिकी जाता म्हणून हांवें आयकलें ताची इल्ली काणी म्हाका ती इल्ली इंट्रस्टिंग काणी म्हणून हांवें आयकल्या ताचे विशयी म्हाका इल्लें सांगतात गे टीचर म्हज्या स्टाफांत म्हळ्यार व्हडले स्टाफ आमचे म्हजी फ्रेंड बेन्ने टीचर म्हण ती तिच्या करारा दीस हांव तिका देडी जावन रावुरली ओके आनीक तिचो न्हवरो हांगा बचपे सेंट जोसेफांत क्लार्क जावन काम करतालो आनीक बचपेत हांव सुमार जाण ते कराराक आयिल्ले तातूंत एक पारोकियेलान शिकोवचो विन्सी मास्टर म्हण आसलो आनीक म्हज्या न्हवऱ्याची भयणी टीचर तिने मास्टरा कडेन सांग म्हळ्यार स्टाफान ते उलयतात खंय म्हजो भाऊ काजार जावं बैसरला खंय म्हणजे बरें चेडूं आसल्यार दाखोवन दिया म्हूण त्या दीस पुरा म्हजे कडेन विन्सी मास्टर उलयलो जाल्यार म्हाका तो ताची वळख आनी पुरा नासली न्हय देखून हांव उलयल्या उपरांत सादारण एक 15 दिसा उपरांत म्हळ्यार हांव आयताराचें दोतोर शिकोवंक येतलें ताचे उपरांत पार्टी येता ती बस स्टँड मेळटा बस स्टँडांत एकली बायल मिस म्हळ्यार दोगां ताका बसून आशिल्लीं मागीर लास्टाक एकामेका उलयता तेंच बाल मनशां उलोवन आसलें मागीर म्हाका आपयलें म्हजे कडेन उलयली तूं कितल्या वर्सांत हांव ह्या इस्कॉलान शिकयताय म्हळ्यार असो पोस्ट परमनंट गी टेम्पररी म्हणून ताका जाय आसलें कित्याक गी म्हळ्यार तांच्या कुटुंबांत आशिल्लीं सडावत टिचरांत पूत मास्टर बायल टिचर ताचे उपरांत दुवो टिचरांत आतां ती उलयली बायल मनीस कोण म्हणून तुमी सांगतात गे आमकां ससू मागीर उलयली म्हाका गुर्तू नासलें पयलें मागीर लास्टाक हांवें विचारलें तुमी कोण गी म्हणून न्ही म्हज्या पुताक चेडूं जायचें देखून म्हज्या पुतान आज तुका पळोवन येवंक सांगलां म्हाका जायत म्हणून बगलें हांव पुताक सांगता म्हणली तितलेंच तुमकां फर्स्ट एप्रुवल मेळ्ळें ते सासूमाईन मागीर न्हवरो येयलो तर तुमकां तर सासूमाईन पळोवन सासूमाईन एप्रुवल दिलें तशें तुमी आत्ते मेच्ची दसोसे माने मेच्ची दसोसे म्हणून सांगून सांगितलें तशें तुमचें काजार खंयच्या वर्सां जालें टीचर म्हजें काजार 1985 इस्वेन जाल्लें ओके कितले जाणां भुरगीं तुमकां तुमच्या ह्या कुटुंबा दिलें सांगतात गे म्हाका दोगां भुरगीं एकलो चर्को आनी एक चेडूं तशें तुमची आतां एक चिक्क परिवार म्हणून सांगल्यार बरी नावी बरो नमागी बरो सुखी संसार तशें टिचर तुमी आतां फजिरांत तुमी आसले आतां तें सैरीक जाता लग्न जाता तुमी काजार जावन तर बचप्याक काजार जाल्ल्या तक्षण हांव बचपे येवना ट्रान्सफर म्हळ्यार म्हजो न्हवरो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काम करतालो काजार जातना वो पुत्तूर आसलो पुत्तूर आसलो देखून म्हळ्यार हांव ट्रान्सफराक ट्राय करतली सुमार 8 वर्सां ट्राय केलां म्हाका ट्रान्सफर जाय की 1992 मेळिल्लो आमच्या थंय एकलो करेस्पॉन्डंट आसलो नांव आनी बरें सांगना पाद्रेबान म्हाका रिलीव करूं नासली 1 वर्स हांव रिलीव करिना म्हणून म्हळ्यार म्हाका आमी आमच्या इस्कॉलाक अपॉइंटमेंट करतना आमकां बरीं टिचरां जाय म्हूण आमी दवरचीं देखून आमकां बरी टिचर मेळ्ळ्यार मात्र तुका रिलीव करता म्हळें तशें परत्यान हांव 1 वर्स थंयच उरलीं ताचे उपरांत तोच पाद्र्या आसतना 1993 म्हाका ट्रान्सफर मेळ्ळो ताचे उपरांत तुमी बचपे येतात ताचे उपरांत बचपे न्ही म्हाका बचपे येता मरे म्हजे इस्काल रोजा मिस्तिका ताचे उपरांत तुमी थंय जॉइन जाल्यात रिटायरमेंटाक वेळार तुमी रोजा मिस्तिकांत येता तुमी रोजा मिस्तिकांत एक 27 वर्सां आशिल्लीं 27 वर्सां तुमी सर्वीस दिलां तर वय तर तिचे तुमी तुमच्या जर्नींत तुमी सांगले तुमी 13 वर्सां फजिरी इस्कॉलांत आसल्यात आनी तुमी एक बरी टिचर आसात म्हणल्या खातीर तुमकां रिलीव दिवना तेंतावन कित्याक म्हूण सांगल्यार गोत्त आसता एक म्हळ्यार त्या पोजिशनार आसल्यांक मॅनेजमेंटाक केदाळे बऱ्या टिचरांक तितले वेगळी सोडून दिवंक कोणी आयकना वय आमकां आमचे समस्या आसतात आमकां आमच्या कुटुंबा खातीर हे जे म्हणून बघता पूण तुमचो वॅल्यू
त्या ते गोत्ता आसलो जाल्ल्यान तुमकां दिनदयाल सर्वीस ते आसूं दी म्हणल्या खातीर तांणी कशें सांगलें कोणना पूण त्या एक तुमच्या 13 वर्सांच्या जर्नींत तांचो अनुभव कसो आलो तुमचो म्हळ्यार तें केलें म्हणजे तुमकां स्टोरीज आसात गी भुरगीं कशीं आसलीं स्टाफ कशीं आसलीं तांचे थोडे अनुभव आमकां सांगतात गी तेचेर म्हजें स्टाफ आनी पुरो बरें आसलें एक घडीत सांगचें जाल्यार एक म्हळ्यार बेजाराची सांगत म्हळ्यार म्हजी भुरगीं ल्हान आसतना चेडवाक एक 3 वर्सां चेरको एक 6 म्हयने आसा ल्हान भुरगीं त्या टायमार म्हजो न्हवरो हुशार नासतना पडलो म्हळ्यार ताची पाळ म्हळ्यार सोलोंक आनी पुरो कश्ट जाताले पाटीचें ऑपरेशन जाल्लें आनीक आस्पत्रेंतच ऑपरेशन केल्या उपरांतच 21 days रावचें पडलें देखून त्या वेळार आमी रजा घाल्ली 1 म्हयनो सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर हांव आस्पत्रेंत रावतलें म्हळ्यार भुरगीं ल्हान न्ही मार राती म्हजो भाऊ आनी म्हज्या न्हवऱ्याचो भाऊ रावूंक येतलें तशें म्हज्या कुटुंबांनी आनी हाच्या कुटुंबांच्यांनी बरें करून सुदारसिल्लें आमकां त्या वेळार त्या ल्हान भुरग्यांक हाडून आस्पत्रे म्हणल्यार बचपत तुमी आस्पत्रे खंयच्या आस्पत्रे जाली टिचर ते कोडयाळांत विजय क्लिनिकांत कोडयाळांत आसलो म्हळ्यार तुमी हांगा तावन बचपत तावन बचपत तावन न्ही हांव फजीर आसलें ते मागीर पयस जालें वय फजीर सकाळीं उठून रांदून म्हळ्यार कॅन्टिनांतलें जायनासलें देखून सकाळींच्याक आनी दनपारां आनी जेवण आनी रावतान येतलें वय आनी त्या वेळार ती ल्हान भुरगीं भुरगीं ल्हान जाल्यार घरा म्हजी आवय बापूय भयण आनी घरच्यांनी म्हाका बरें करून सांबाळिल्ल्यान हांव येयलें म्हळ्यार इल्लें सुशेगाद आसली तशें मागीर तेंकां तुमचें ट्रान्सफर जाता तुमचे आतां देवाच्या दयेन तुमची दोगांयची भलायकी देवान बरी तुमकां दिल्या तशेंच आसूं दी म्हणून हांव आशें तशें ताच्या उपरांत तुमी रोजा मिस्तिकांत येतात 27 वर्सांचे रोजा मिस्तिकांत तुमचे सर्वीस रोजा मिस्तिकाची एक जर्नी कशी आसली टिचर रोजा मिस्तिकाय जाल्यार म्हळ्यार हांव फस्ट म्हाका रोजा मिस्तिकांत कितें कांबळा हांव नासलें निजायके म्हाका रोजा मिस्तिका इस्काल खंय म्हणून गोत्तू नासलें हांवें कालें केलें म्हळ्यार फस्ट डे हांवें चिंतलें म्हळ्यार किन्ने कांबळा म्हणटात न्ही बस सार किन्ने कांबळा म्हणालें हांव निजायकी म्हळ्यार इस्काल पळोवंक जाय आसलें म्हाका हांव किन्ने कांबळा देंवली म्हळ्यार गव्हर्मेंट इस्काल तें किन्ने कांबळा म्हणटात न्ही देखून हांवें विचारली तूं किन्ने कांबळा शाले ಅಲ್ವಾ ಇದು ರೋಸಾ ಮಿಸ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು म्हणून ताच्या उपरांत आनीक बस्सार सोडून ताच्या उपरांत मुखार म्हळ्यार रोजा मिस्तिका इस्कालाक येयलें फस्ट टायम पळोवचें तें व्हडलें स्टाफ मस्त भुरगीं आसलीं आमची फजीर आसतना अर्सेलेन सिस्टर हांगा म्हाका बेतानी सिस्टर मेळ्ळी वय तांची एक जर्नी कशी आसली टिचर म्हणून सांगल्यार तें मस्त भुरगीं म्हळ्यार हांगा फजीरची इस्काला कंपेर केल्यार तें कॅम्पस बारीच व्हडलें तशें तुमकां सुरवेर इल्लें कस जालें गी ना कश्ट जावनात कित्याक म्हळ्यार फजीरान ती एका क्लासींत मस्त भुरगीं आसतलीं मस्त भुरगीं थंय जाल्यार मस्त भुरगीं आनी हांगाय व्हडलें जाल्यार म्हाका म्हळ्यार एक भुरग्यां कडेन म्हळ्यार उलोवन करन म्हाका म्हळ्यार स्टाफा कडेन होंदोन सोलोन गोत्ता आसा न्ही म्हाका इस्कालांत कांय कश्ट जावनात खंय वय तर तुमी थंयसर पावता आसतना टिचर तीं म्हळ्यार भुरगीं इल्लेशें एका क्लासींत मस्त भुरगीं आसतात थोडे फावटी म्हळ्यार आमची सदावत मेंटेलिटी कसलें आसना म्हळ्यार थोडे फावटी कुटुंबांची समस्या आसतात घरचें काम जाय जें परतून तें वचचें केदाळे भुरग्यांचो कंडक्टर मोगानंत आमकां बिहेव करूंक जायना कित्याक आमी मनशां आमकां आमची अस्कत काय आसा तशें म्हणटा थोडे फावटी आसा पळय हें पुरो खंय नाका पुरो सोण ओगीत बसता म्हण केदाळे म्हणजे फिलींग आयलां गी टिचरीचें जॉब हांवें खाल्या खाण गेलें म्हणून तुमकां फिलींग आयलां गी म्हळ्यार तरली म्हाका हें म्हज्या जिणेंत तरली पुरा हें घटने जावनात म्हळ्यार बेजाराय जावना म्हळ्यार भुरग्यांक पळय म्हळ्यार थोडे फावटी हांव लेसन करतना हे गालाटो कालें पुरा केल्यार पुरो आसन जाताना मोदें घात म्हळ्यार भुरगीं समाजायचें म्हणून कालें म्हणजे जोक्स सांगतलीं मदें नंतर थोडे फावटी सदावत थोडे फावटी भुरग्यांचे बर्थडे आसतना पयलें सुरवेर हर एक म्हळ्यार दुसऱ्या क्लासीची भुरगीं क्लासी चॉकलेट हाडची आसली हांव तीं चॉकलेट खायनातलीं म्हळ्यार बारवणे खावचें आनी ती स्टॉक करून दवरतलीं हांव ताच्या उपरांत या लेसन करतना भुरग्यां बोर जालें कालें म्हणें केल्यार आनी म्हळ्यार हांवें मोदें लक्की नंबर सांगूंचें आहलें म्हळ्यार एक 2-3 रावंड आनी आतां भुरगीं इल्लीं त्या दाडे इल्लें खुशी जाताली आनीक भुरग्यांक इल्लें खुशी जाताली आनीक
बोर आनी पुरा हांव करूंक games conduct गेम्स करचे, वय वय win जाल्यार एक chocolate दिवची. वय वय विण जाल्यार मागीर ताच्या उपरांत थोडे फाटी करना जाल्यार टीचर टीचर चॉकलेट म्हणटाली म्हणचाली म्हळ्यार उडास करतली म्हाका म्हळ्यार खुशी जातली तशें भुरग्यांक बोर जावच्या परी हांवें क्लासींत दवरुना एक्टीव दवरलां भुरग्यांक वय 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 तशें तुमकां काय आनी भुरगीं म्हाका मस्त लायक करतली म्हळ्यार हांव 40 वर्सां इस्कॉलांत काम केल्यार कोणाय ताणें येदो म्हणसर म्हाका कंप्लेंट मेळूना म्हळ्यार पेरंट आयल्यार बरें कर म्हजे कडेन उलयतलीं भुरगीं आतां जाल्यार आतां परत एका काजाराक वचून आयलें म्हळ्यार ताका नंबर गोत्तू नासले सुमार वर्सां जालीं ताणें कोणा कडेन पुरो आयुश्यान करना म्हाका पर कॉल केला टीचर मद्वेक बरलेबेकू म्हणून देखून हांव काजाराक वचून आयलें तशें मस्त मोग आनी पुरो आसा भुरग्यांक तशें थोडी पुटी आमच्या टिचरीच्या लायफांत थोडी भुरगीं म्हळ्यार थोडी भुरगीं एक ते जिणी एक उडा सुटचे तरी एक भुरगीं म्हणून आसतात तुमच्या जिणेंत काही म्हणी एक मस्त एक तुमच्या जिणेचेर प्रभाव घाले स्टुडंटांगे वा तुमच्या जिणेंत म्हळ्यार एक काही म्हणी ऑफिसर जाल्लीं गे वा खंयच्या व्हडल्या हुद्द्या पावलें वा पाद्र्या सिस्टर बरो जाल्लीं कोणी टीचर तरी भुरगीं कोणी तुमच्या जिणेंत तुमकां उडास येतात गे आसात गे व्हडल्या व्हडल्या हुद्द्यार आसात सुमार जाणां टिचरां आसात आनीक पाद्र्याब आसात सिस्टरांय आसात आनी केय बी एकलो ऑफिसर म्हळ्यार काम करच्यांनी सुमार जाणां आसात आनी फजरान 13 वर्सां आसल्यार सुमार जाणां व्हडल्या व्हडल्या पोस्टारूय आसात कित्याक म्हळ्यार आतां म्हाका तांची म्हळ्यार भुरगीं आतां व्हड जाल्यात भुरगीं आतां घरच्यां कडेन आसात पावलीं टिचरांक आतां हांव गेल्या उपरांत आमी पळोवंकूच ना कशी आसा घरच्यां कडेन विचारतात आनीक हांगा रोजा मिस्तेक आयल्या उपरांत ती म्हजे स्टुडंट पाद्र्या बी जाल्यात बऱ्या पोस्टार पावल्या थोडे एक सांगचें जाल्यार थोड्या वर्सां पयलें एक कोंकणी शिकोवंक आयिल्लें आमच्या इस्कॉलांत फस्ट हांवें कोंकणी क्लास स्टार्ट केल्ली 6थाक ताच्या उपरांत म्हळ्यार वार्शीक परिक्षेचे मार्क आनी पुरा आमकां कलांगनाक धाडूंक आशिल्ले ताच्या भुरग्यांचे मार्क्स आनी पुरा धाडले ताच्या उपरांत एप्रिलाच्या 9 तारखेर तांणी प्रोग्राम दवरून म्हळ्यार थोड्या भुरग्यांच्या नांवान धाडून भुरग्यांक आपूण हाडिचें म्हूण सांगिल्लें जाल्यार त्या दीस म्हाका वचूंक साध्य जावना भुरग्यांक आपूण व्हरून आमची HM गेल्ली सन्मान काल्याक आसलो टीचर सन्मान म्हळ्यार 100 मार्क्स दिवंक आशिल्ले ती कोंकणी म्हळ्यार एक लँग्वेजीस सडावत फुल्ल मार्क्स घालताना बेन दिसता म्हळ्यार अक्षर मिस्टेक आनी पुरो आसताने 1-2 मार्क्स मायनस करतात जाल्यार त्या भुरग्याचें पेपर एकदम नीट म्हळ्यार एक अक्षर मिस्टेक नासलें आमी कित्या मार्क्स मायनस करीचे म्हण हांव फुल्ल मार्क्स घालना धाडिल्ले जाल्यार म्हाका बेन दिसतलें म्हळ्यार हांवें फुल्ल मार्क्स घाल्यात न्ही म्हणून जाल्यार त्या दिसाचे फुल्ल मार्क्स पळोवन त्या भुरग्याक 1000 रुपया प्रायज आनीक एक शिल्ड मेळिल्ली फूल मार्क्स काडल्या वय 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 आनी तो भुरगो आतां बरोबर शिकून आतां पाद्र्याब जाला मेयाच्या 12 तारखेर ताची वर्ध जाली ओह नायस वर्दी गेल्यात गे वर्दीक हांव गेल्ली ओके ते एक बाग न्ही गे तले म्हळ्यार आमची भुरगीं मुखार गेल्ली आनी सदावत टिचरांनी म्हाका सांगचें आनी तो मिसां वावराक अरुणाचल प्रदेश येता ताच्या मिसां वावराक सोर बरें मागता कित्याक म्हण सांगल्यार एक ताचें नांव डेनियल डिसोजा फादर डेनियल डिसोजा डॉमिनिकन सडावत तल्या पुरा गांवांनी म्हळ्यार उत्तर प्रदेश जावं दी वा आमच्या मेघालय अरुणाचल प्रदेश तेणें पुरा ह्या जकांनी एका मिसां वावराकेच्या म्हूण सांगल्यार बारीस कश्टांची गजाल कित्याक थोड्याच तेंपा आदी आमी पळयलां थंयसर पाद्र्यापांचेर सिस्टरांचेर आमच्या धार्मिकांचेर हल्लो जाता आनीक लोकांतून मस्त हिंसा अली प्रतिक्रिया कित्याक म्हळ्यार मिशनरी काम करच्या आमच्या पाद्र्यापांक जावं दी आमच्या सिस्टरांक जावं दी मस्त कश्ट तांकां सोसूंक आसात तले एक मिसां वावर तांणी हातीन घेतला आसतना आमचे सर्व दायज वर्ल्डचे वीक्षकां तर्फेन आमी सर्व तर्फेन पाद्र्यापाक आमी तर बरें मागता
ओके टिचर आता तुम्ही तुमच्या ह्या एका स्टुडंटा विशयान सांगले आनी सदावत म्हाका टिचरांनी सांगचें आसता आमी खंयसर गेल्यार लायक आमी सुमार टिचरा कडेन उलयतना सांगचें आसता आमी चड प्रशस्ती पाटल्यान आमी वचना हांव कित्याक म्हूण सांगल्यार आमचीं भुरगीं आमी शिकिल्लीं भुरगीं मुखार वचून समाजांत जावन दी खंय एक बरीं भुरगीं जालीं जाल्यार ताचे की व्हडली प्रशस्ती आमकां दुसरी ना म्हणून सांगचें आसतात तुमी आतां सांगतना तुमी सांगलें म्हजीं भुरगीं आतां खंयसर पावल्यात म्हणजे आमी शिकिल्लीं भुरगीं KBचे ऑफिसर जाल्यात पदराब जाल्यात व्हड व्हडल्या पोस्टां पावल्यात म्हणटाना आनी मेन ते भुरगे फाटी येवन तुमचे वळख धरून उलयत आसतना तो तुमकां बघसो एक संतोष तुम्ही सांगतना तुमी तोंडार तो येवचो हांसो पळयतना आमकां कळटा तर टिचर म्हाका तुमचे लायक अले पुरा तुमच्या जिणेंत भुरगीं पाटी तुमकां उलयतना तुमकां कालें फील जाता भुरगीं तुमी शिकयलेली आतां तुमचे वांगडा कॉन्टॅक्टार आसात ह्याच्या विशयान म्हाका सांगतात गे टिचर म्हळ्यार हांव पटी म्हळ्यार कैकंबा म्हजे बँक ऑफ बरोडा हांव बँकाक गेली ताच्या उपरांत एक म्हळ्यार मुस्लीम भुरगे म्हळ्यार बुरका घालतात न्ही म्हाका तोंड दिसूना इल्लेशे दोळे मात्र दिसतात ते टीचर ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ ಮಣೆ ತಾಕ ಅವೇ ಮುಳ್ಳೆ ಪರಿಚಯ ಹೇಗೆ ಸಿಗುವುದು ನೀವು ಇದು ಮುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮುಖ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ताच्याप्रांत वळख म्हळ्यार हांवें 7th शिकयल्लें एकत्र वळख कळुना ಟೀಚರ್ ನಂದು ಪರಿಚಯ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ನಾವು ಮಳೆ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ कित्याक म्हळ्यार टीचर म्हाका तुमी 7th आसतना हांव घरा रावल्लें तुमी म्हाका आपोवन नोट्स बूक दिल्लें न्ही म्हाका समावड आसा टीचर म्हणाले ते वय 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 उडास मस्त जाणांक आसता वय वय म्हळ्यार म्हाका एक पाप बीर मातसो सुमार जाणांक पयलें फीज आसा आतां फीज नात नोट्स बूक दिल्यात ताच्या उपरांत फिजाकी कुमक केल्या युनिफॉर्मांक आनी हांवें कुमक केल्या तशें उडास दवरला भुरग्यांनी उडास आसा सो तूं एक बार संतोष न्ही उडास दोन टिचरान नेनपी दिया ओके ती तुम्ही सांगताना म्हजे कडेन सांगले तुमच्या मुखार 3 वाट आसल्यो तातूंत एक वाट नर्सिंगाची वाट तुमी चिंतली म्हणून तुमी सांगले तशें तुमी नर्सिंगाचे फॉर्मल तुमी ट्रेनिंग करून नर्स तुमी जावन जाल्यार इस्कलांनी तुमी नर्साचें काम करतले आतां म्हणून हांवें आयकलें ताचे विशीं दिल्यार म्हाका सांगतात गी टिचर ती कणी काडली इस्कलांत मस्त जबाबदारी आसात पुरा केल्यात जाल्यार ताच्या मदें एक म्हळ्यार इस्कलांत भुरगीं येणे तेणे धांवतना पडटात गाय जातात रगत देंवता तोवळ म्हळ्यार पयलें म्हाका गुर्तून नासलें मागीर एक दीस हांवें फस्ट म्हळ्यार अपॉयंटमेंट जाल्यार पयलें म्हाका इल्लें पाबीर मसड कापूसकान गेलो पुसलें केलें ताच्या उपरांत सदावत कोणीय भुरगीं पडोवन दी म्हाका आपोवंक धांवन येतलीं भुरगीं टीचर आवा बिद्दिदा न्ही म्हणून रक्त व्हरता तें म्हणून हांव म्हळ्यार तक्षण वचून म्हळ्यार रगत पुसचें ताका टिंचर काले वखद घालून भुरग्यांक म्हळ्यार बेगीन एक फस्ट एड करतलें प्रथमाची किस्से म्हणटा करनासली आनी तशें न्ही आनी कालें वतें एक 1 to 5th ल्हान भुरग्यांची एक दांत वेसोट आयलें प्रायमरींत घरांत पेरंट येतलीं घरच्यांनी म्हणचें टीचर ताचो दांत शिता बरी हलता काडून आपणूक सोडिना टीचर म्हणून देखून कालें गो हांवें त्या भुरग्यांक लाग्गी आपोवचें उलोवचें तमाशे करचें आनी पुरा ताचे प्राकर म्हणचें एक लुगाट केदाळ म्हज्या कडेन आसतलें लो जाल्यार काडचें काट एंतदा अशें पळोवचें मागीर हांव म्हळ्यार नाल्यार नंतर आज काडिना तर शितांत तुजो दांत तुज्या पोटाक येतालो आनी जड जाता आसलें कोण आमचे भुरगे ताचे उपरांत तो दांत एका पेपरान गुट्लो ಇದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಹಲ್ಲಂತ नेनापीगे म्हणून सुमार जाणांचे आमी दांती काडल्यात नर्साचें काम केलां डॉक्टराचें काम केलां डेंटिस्टाचें काम केलां कितले दांत काडून उड आसात गी टिचर ते दांत पुरो कलेक्ट करून दवरले जाल्यार नेक्लेस करी येता ना मस्त जाणांचे हांवें दांत काडल्यात आनीक आनी एक मागीर लास्टाक मागीर आमकां म्हळ्यार आमच्या हांगा इशेन रोजा मिस्तेक आयिल्ल्या उपरांत आमकां म्हळ्यार 7 म्हळ्यार मागीर भुरगीं HIV भुरगीं येतलीं ते दाडा मात्र आमकां पयलेंत पाद्र्याबांनी सांगून धाडलें आमचीं भुरगीं कोणी पडल्यार तुमी रगत आनी आपडटना सत्राय करा
आनी कितेंय जाल्यार आमकां आमच्या हॉस्टेलाक वय 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 धाडा म्हणून हें करता जाल्यार थोड्यांक आमी तितलें आमी हें करनातल्या मनशापण हांवें दाखयलां HIV भुरगीं आसात न्ही हांवें मस्त मनशापण दाखयलां देखून हांव 7थांत शिकोवन आसतना लास्ट एग्जाम आनी पुरो जाले उपरांत टायम आसता न्ही हांवें भुरग्यां कडेन म्हणचें घालूंक वतें तुमी हे कोर्स म्हज्या सांगत आशिल्ल्यात न्ही तुमकां कशें जालें तुमची बोगणां अनुभव तुमची बोगणां एका पेपरार म्हाका बरोवन बरें जावना आनी खंयचे शिकयल्ल्या विशयांत की खंयच्या विशयांत तुमी बरोवन दिवचें म्हूण सांगलें हांवें फीडबॅक वय 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 तातूंत म्हळ्यार एक वर्स म्हाका 2 वर्सां 3th भुरगीं मेळ्ळें 6थांत एक वर्स मात रावली 6थांत म्हाका नेक्स्ट इयर म्हाका 7थाक गेलें 7थांत 10 वर्सां 7थांत आशिल्लें एका तो एकलो भुरगो HIV भुरगो 6थाक आयिल्लो ताणें एक 2 पेजी बरयल्लें ताणें हांव 5वी म्हणसर दुसऱ्या इस्कॉलांक येतालो जाल्यार म्हाका कोणी आपडून नासलें बरीं करून उलयनासलीं जाल्यार हांगा येयल्या उपरांत म्हाका 2 वर्सां म्हाका आवय बापूय नात जाल्यार म्हाका अम्मान प्रीती सिक्कितो हिंदू भुरगो म्हाका ताताय म्हाका दूख येता तो भुरगो आतां मागीर शिकून हें जालें केदाळे मेळ्ळो भुरगो आनी अम्मान प्रीती सिक्कितो म्हळ्यार हांव कोन्ना ह्या भुरग्यांक पयस भेदभाव करनासलीं एकलो कानो असो भुरगो आसलो भुरगीं लागीं बसूंक सोदनासलीं पयस पयस करचें टिचर आमी जागो दितना भुरग्यांनी टिचर आवानी बेड नम्मा बेंचीन आहली म्हणचें आहलें हांव कापूसांनी पुरो दवरते न्ही दवरलें मागीर कालें करचें म्हजें मेज आसतलें मेजा कडेन एक जनेल आसतलें ल्हान एक बांक बेड ह्या बेडार नान इल्ली कुतकोळी दिसतना म्हणून धाकट्या बांकार म्हज्या लागीं तो म्हळ्यार इशें दिशें हांव तें बसोवचें आहलें म्हळ्यार भुरग्यांक फील जावन आसता न्ही वय वय पूण भुरग्यांची मत म्हळ्यार तांकां ताचे विशीं अवेरनस काल आमी बघता तांकां केलें बेन आसता पूण तुमी टिचर म्हाका सांगलें HIVची भुरगीं तातूंत आसलें म्हूण सांगून सो तांची आयडेंटिटी म्हूण सांगल्यार उरल्या भुरग्यांक गोत्ता आसलें ती HIV भुरगीं म्हणून गोत्ता आसा म्हळ्यार स्नेहा सदनांतून भुरगीं येतलीं वय आमकां आमच्या इस्कॉलांत आतांय आसूं बरो म्हळ्यार ती काल जाता म्हूण सांगलें त्या वेळार त्या भुरग्यांक गोत्ता आसलें थोड्या टिचरांक थोडे फुडें भुरग्यांक गोत्ता आसल्या कडेन काल जाता टिचर ती भुरगीं तांचे वांगडा मिक्स जावंक भियेतात म्हळ्यार एक म्हूण सांगल्यार HIV पॉझिटिव्ह म्हळ्यार तशें स्प्रेड जायना म्हूण गोत्ता आसल्यार अवेरनस आसना आनीक ते बेस्टावन आमचे मिडिया धर्मांनी इतलें बेस्टावन दवरलां गे उरल्या पेरंट्सांत तुमकां कांय कंप्लेंट येवना ना कंप्लेंट येवंक ना कांय प्रॉब्लेम तुमकां जावना तशें म्हण सांगल्यार तें सरी तुमी एक बरें काम केलां म्हळ्यार त्या भुरग्यांक समाज येतावन थोडे फावटी आमच्या काल म्हणल्यार मावड्यांक वा अहल्याक पुरो बली जावन त्या भुरग्यांक आयडेंटिटी मेळना समाजांत आनी समाज तांकां तितले बेगीन लागीं करना तांची सूख तातूंत ना जाल्यार आमच्या समाजांत आमच्या मोतींत एक असलें एक फिलींग घालून दवरलां गी तीं भुरगीं म्हूण सांगल्यार पयस दवरीचे तांचे तातूंत पिडा येवंक पुरो आनी पुरो म्हणून इतलें बेस्टायलान जाल्ल्यान थोडे फावटी काल जाता समाजांत सूख घडल्या जाल्ल्या वेळार तुमचे तरी एक टिचर आसल्यान आनी तले एक संस्थे आसा जाल्ल्यान त्या भुरग्यांक इल्लो मोग आनी पुरयलें समाधान तुमचे तातूंत लाभला म्हणलें एक बारीक समाधानाचो आनी एका भुरग्याचें सांगचें जाल्यार एक भुरगो म्हळ्यार प्रतिभा कारंजी म्हूण आसलें इस्कॉलांत देखून हांवें घालें प्रतिभा कारंजी एक हुशार आहलो म्हज्या क्लासीन भुरगो हांवें घालें गेलें ताका एक अभिनय गीते शिकयलें म्हाका चड आवडटा प्रतिभा कारंजी ती अभिनय गीते आनी कथे सगळें करूंक तो भुरगो आमच्या क्लस्टरांत विन जालो HIV भुरगो तो तोणी काण घेना जाल्यार आसूं दी मुखार येवं दी म्हणून क्लस्टरांत विन जालो ताच्या तालूक मट्टाक आसलें तालुकांत विन जालो जिल्ला मट्टा मुसोर तो भुरगो गेल्लो आतां उडासाक येता तुमी टिचर मस्त जाणा भुरग्यांक बरी वाट दाखयल्या काली तांकां बुकाची शिकाप मात्र न्ही जिणेंत एक जिणी फूड करचें धैर्य तुमी दिला आनी सगळ्या परस चड एक आवयचो मोग तांकां दिल्ले बरी कित्याक म्हळ्यार टिचर आमी सडावत म्हणटा ताई मोदालो गुरू म्हूण सांगता आवय घरांत पयली टिचर म्हणून सांगता पूण एक टिचर इस्कॉलांत दुसरी आवय जाल्ल्या वेळार मात्र भुरगें बऱ्या तरान एका बऱ्या एक परिसरांत वाडटा म्हणून एक सांगेत तशें टिचर तुमची टिचर जर्नी तुमी पूर आमच्या लागीं वांटून घेतली आतां कितल्या वर्सां जावन रिटायर्ड तुमी 5 वर्सां जाली 5 वर्सां जाली रिटायरमेंट तुमी तुमची जिणी कशी सारोवन आसात रिटायरमेंट जाल्या उपरांत म्हळ्यार फस्ट कोरोना आसलें न्ही 1 वर्स घरा भितरच ताच्या उपरांत हांव BA जॉयन जालें म्हळ्यार बेतनीला एक संघटन म्हूण आसा ताका जॉयन जाली तांतूं आतां उपाध्यक्ष
ताच्या उपरांत एक तिसरी उर्दू म्हणून आसा न्ही कार्मेलीत तिसरी उर्दू न्ही सेक्युलर फ्रांसिस्कन उर्दू तातूंत हांव तरबेती शिक्षक जावन हुद्दो आसा म्हाका आतां कातोलीक सभेंत सेक्रेटरी जावन वावर दिता बचपे गटाकांत तशें आनीक वाड्यांत ती तुमचो मस्त वावर आसा म्हणून हांवें आयकलां वाड्यांत प्रतिनिधी जावन काम करता ताच्या पयलें सुमार वर्सां कार्यदर्शी जावन हांवें काम केलां ओके चडावत हांव चिंता कार्यदर्शी प्रतिनिधी आनी पुरो वावर टिचरांक दितात कित्याक रिपोर्ट बरोवचें बरें बरें अशें रिपोर्ट बरोवचें उरले काले म्हणजे बरोवची कावाना बरोवची वा गिचूची काले म्हणजे अभ्यास आसा कावान ताचे उपरांत हांवें म्हळ्यार तिसऱ्या वड्डींत आमकां स्किट आनी पुरो दुसऱ्या भुरग्याचेर वचून आनी पुरो करूंक आशिल्लो आनी हांगा ICM म्हणजे काले कार्यक्रम जुबल्या टायमार आमकां एक आयटम दिवंक आशिल्लो ते धाडा हांवें स्किट केला म्हळ्यार एक आपत बंदो म्हणटा तें म्हळ्यार हांव आतां कोणाची वॉलां जावं ती कोमगार जावं ती फंक्शनाक कोणी एक लास्ट घडये एक बरें माग म्हळ्यार हांव बरें मागूंक तुमी वेतात पळय तशें तुमी आतां सोसायटीन म्हळ्यार तुमचो वाड्यांत ती वावर आसा वाड्यांत प्रतिनिधी जावन आनी पुरा काम केलां इगर्जेन तुमचो वावर आसा तशें म्हणटा आसतना तुमी ओगेच बसची मनीस न्ही म्हणून म्हाका खंडीत जावन इगोत्ता कित्याक आमी घरा भितर येता आसतना तुमची सुबीत गार्डनीनी पळोवन बारी खुशी जाली घरी तुमी बारी सुबीत करून सांबाळ्ळां बरें करून नितळ दवरलां तुमी घर तशें म्हणटा आसतना तुमी ओगेच बसनात म्हणटाना तुमचे दाईजी वडील सांगता तुमचो संबंध 5 वर्सां आदी एक आसलो म्हणून हांवें खंय एक काणी आयकलां आमी दोगी सजारा त्या प्रोग्रामांनी तुमी विन्न जावन दाईजी वडलाचेर ऑफिसाक आनी पुरो येवन तुमी प्रायजांनी खाण गेला म्हणून आसा ती काणी म्हाका सांगतात गे टिचर वय म्हळ्यार एक 6-7 वर्सां जालीं म्हाका इसवी उड आसना आनीक आमी सदावत सांजेचें दाईजी वर्ल्ड TV घालता आनीक सुमार फावटी आमी कॉल केला लागूंक लागनातलें ती एका दिसा लक्कीली मेळ्ळें ताच्या उपरांत काले क्वेश्चन विचारलें तातूंत हांव विन जालें मागीर दाईजी वर्ल्ड स्टुडियोक येवन प्रायज वराचें म्हणून सांगिल्लें देखून हांव गेल्लें म्हाका फुडें प्रायज मेळ्ळें म्हाका 3000 रुपीज मेळिल्ले आनी ताच्या उपरांत स्टुडियोंत हांवें दाईजी वर्ल्डाक बरें मागलां ओके तर आज परत दाईजी वर्ल्डाक तर तुमचो सेकंड शो म्हणून ओके टिचर आतां तितल्या परत सांगता आसतना तुमची आतां 40 वर्सां पाटींग घेवन पळयतना कितली तृप्ती आसा एक टिचर जावन म्हाका मस्त तृप्ती आसा म्हळ्यार इस्कॉलांत म्हळ्यार आसतना म्हळ्यार सगळो दीस भुरग्यां सांगता आसली भुरग्यांत हांव तृप्ती म्हळ्यार आनीक स्टाफांत दोनी इस्कॉलांत म्हाका स्टाफांनी आनीक HMसांनी म्हाका बरें करून सुदार म्हळ्यार काले कश्ट आयिल्ल्या वेळार तांणी म्हाका कुमो केल्या आनी सगळ्यांनी म्हाका सुदारसून व्हेल्लें देखून म्हाका म्हजी वृत्तेंत म्हाका कांय काले कित्याक हांव टिचर जाल्लें म्हण क्वेश्चन म्हज्या मुखार येवना बारी म्हाका खुशीत म्हण येता ओके मी उलयतना सांगलें टिचर म्हाका मोदय कडेन तुमी दोतोनी शिकयले तेल्यात म्हणून आतां सडावत आमी टिचरां कडेन सवाल विचार देखून तुमचे कडेन सवाल विचारूंक हांव देरखाण घेता टिचरां म्हूण सांगल्यार मस्तू कश्टाचें काम तें सुलाबायचें काम न्ही कित्याक आमच्या घरांत अशें एका दोगा भुरग्यां कडेन तांकां सांबाळूंक जायना पूण तुमी इस्कॉलांत इतल्या भुरग्यांक सांबाळटात सोमार आतां शेनवारा मुशेर तुमकां 6 दीस मस्त काम शेनवारा अर्द दीस रजा म्हळ्यार तुमी सांजे घरा पावतना लेट जाता म्हणून म्हाका कोत्ता कित्याक शेनवाराचें दनपार उपरांत खाल्लें म्हणून काम आसता काही ना जाल्यार मिटिंगां म्हणी आसतात म्हणून म्हाका खंडीत जावन कोत्ता 6 दिसी इतलें हेक्टीक काम तुमचें घरा येवन घरचें काम इस्कॉलाचें काम जावन आयताराचो एक फ्री दीस मेळचो टिचरांक ताच्या मोदे एक सुमार अर्दो दीस कित्याक म्हळ्यार दोतोन शिकोवचें म्हूण सांगल्यार सकाळीं मिसाक वचूं दोतोन शिकय परतून मिटिंगां आसत तें आसत म्हूण सांगून पावतना अर्दो दीस इगर्जेंत वेता तुमकां टिचरांक टायम कसो मेळटलो आनी तें कशें मॅनेज करतले तुमी म्हाका कस म्हूण बगनातले गे आयताराचें हांव दोतोन शिकोवंक येतलीं काजार जाल्या उपरांत ती थोडो तेंप हांव थंय आसल्यान वेतेलीं मागीर थोडी आयतारांनी म्हाका हांगा बचपे येवंक पडटलें देखून हांव आनी मुखार म्हाका आयताराचें शिकोवंक येवंक जायना म्हूण जाल्यार नाका म्हूण सांगूंक म्हळ्यार तांणी म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार ना सोडी नाका तूं आसतना येजेत म्हणलें मागीर थोडी वर्सां केलें मागीर जायत म्हणून ओपल्या उपरांत तें दोतोरचें क्लासीकेचें हांवें बंद केलें जाल्यार हांगा आयल्या उपरांत हांगासर बचप्यांत थोड्यान सांगलें तुका आयताराचें हांगा
बचपन ये बी येत न्ही दोतोर शिकोवंक गी म्हणून आतां आदल्या फावटी म्हाका आपयलां मागीर म्हणलें शिकयतना हांव शिकयलां म्हळ्यार जॉयंट जावंक सुलाब थंय तावन सुटोवंक कश्ट आसात आनी हांव भियेना शिकयतना शिकयलां पुरो म्हणलां म्हळ्यार खान जाता गो ते टीचर दोतोर शिकोवचें म्हणून आमी सांगचें बाय आमी त्याग करीचे इगर्जे खातीर आमी वसाचें म्हूण सांगून पूण थोडे फुडें खान जाता गे म्हूण सांगल्यार आमकां आमच्या फॅमिलीक आतां चडावत थोडे कडेन हांवें पळयलां सगळो दीस इगर्जेच्या संघ संस्थांनी थंय हांगा वेतात पूण घरांत तांच्या कुटुंबाक तांकां दिवंक वेळ आसना असली परिस्थिती येवची आसा देखून टिचरांक मात्र दोतोर शिकोवचो फोर्स घालनासतना उरल्यांनी थोड्यांनी मोदें मोदें म्हूण सांगल्यार एका क्लासीक एकच टीचर सगळे वर्स शिकोवच्या बदलाक मोदें मोदें काही म्हणी दुसऱ्यांनी येवन एक दुसरी क्लासीस काडोवचे बरी करन म्हळ्यार एका क्लासीक 2-3 टिचरांक करचे बरी करन थोड्यांनी वॉलंटरी काण गेलें जाल्यार एकल्याच मनशा वयर पडचो दाबाव इल्लो उणो जाता म्हूण सांगून अभिप्राय म्हणजे तुमी काय म्हणटात हाच्या विशयांत कित्याक म्हणल्यार दोतोर न्ही ती सिलेबस आसतात देखून दुसऱ्या टिचरी म्हळ्यार सिलेबस म्हळ्यार इल्ले कश्ट जातात म्हळ्यार शिकोवच्या टिचरीन तें शिकोवचें बरें म्हणून बघता म्हाका म्हळ्यार सिलेबस आसा सिलेबस आसता तशें जाल्यार एकाच मनशा वयर इल्लोसो प्रेशर दाबाव अवकाश ना म्हणून तुमी सांगतात ही चडावत आमची अभिप्राय आमी हांगासर कोणाक इन्फ्लुएन्स करूंक ट्राय करतात न्हू एक आली टिचर त्यांचे अभिप्राय हांव म्हजे अभिप्राय आमी उसारन आसा टिचर तुमी म्हाका सांगलें तुमी कोरोनाच्या टायमार रिटायर्ड जाल्यात म्हूण सांगून आतां कोरोना टायमार रिटायर्ड जाल्ल्या वेळार तुमकां सन्मान घाले म्हळ्यार सेंड ऑफ आनी पुरा कांय मेळो ना म्हणून हांव चिंता ताचे विशयान म्हाका सांगतात गे टिचर लास्ट वर्सा 2020 म्हळ्यार त्या वर्सा पयले मदें घात पब्लीक परिक्षा काडिल्ल्यो जाल्यार त्या वर्सा म्हज्या लास्ट इयर म्हज्या क्लासींत 65 भुरगीं आसले त्या वर्सा पब्लीक परिक्षा येयल्ली त्या रिटायर्ड जावच्या वर्सा जाल्यार एक कालिंग तें मंड बिसी म्हळ्यार ते एक मेंत म्हळ्यार भुरग्यांक एग्जामाक प्रिपेर करचें न्ही ताचे उपरांत मार्च म्हणसर आमी भुरग्यांच्या फाटल्यान आसल्या मार्चांत लॉकडावन जालें कोरोना येयलें भुरग्यांची परिक्षा ना जाली तशें आनीक ताचे उपरांत रजास सेंड ऑफ आनी पुरा दिवंक जायना न्ही लास्टाक त्या वेळार हांव एप्रिलांत रिटायर्ड मागीर आनीकली टिचर जुलायन जाली ताचे उपरांत सप्टेंबरांत आमी पटापट 13 जाणां टिचरां रिटायर्ड जाल्ले हांव देखून सांगात आस डिसेंबराच्या 5 तारखेर आमचो सेंड ऑफ ओट्टूक दवरलो जाल्यार त्या दीस कार्यक्रमा दीस स्टाफ मात्र आसले भुरगीं नातरली कार्यक्रमाच्या वेळार म्हाका म्हजी 40 वर्सां म्हळ्यार रोजा मिस्तिका इस्कालांत 27 वर्सां जाल्यार हांव 40 वर्सां म्हजी सेवा दिली न्ही त्या अवधेची म्हाका भोगणो उसारूंक आसली जाल्यार त्या दिसा म्हाका भुरगीं नातली म्हळ्यार हरशें आमच्या सभांगणांत म्हळ्यार चिरिपिरी आवाज भुरग्यांचो भुरग्यांचो आवाज येना स्मशान मौना म्हणटात न्ही तशें म्हळ्यार कांय गलाटो ना स्टाफ मात्र देखून त्या दीस भोगणा उसारतना म्हाका भुरग्यांचो उडास आयलो आनीक 40 वर्सां हांव भुरग्यां सांगता आसून आयच्या दिसा म्हाका भुरगीं मेळोवना न्ही मस्त म्हाका फील जाल्लें वय मस्त बेजार जालें जाल्यार म्हाका दुसऱ्या वर्सा इस्काल शाला प्रारंभोत्सवाक गेस्ट जावन आपयल्लें हांव गेल्लीं भुरग्यां कडेन उलयल्लीं भुरग्यांक स्विट्स दिल्ले आनी ताचे उपरांत 1-2 वर्सां उपरांत थंय स्पोर्ट्स डे जाल्लो ताकाय म्हाका इनॉग्रेशनाक आपयलें त्या दाडे भुरगीं मेळ्ळीं भुरग्यां कडेन उलयल्लें तशें बारी ताचे उपरांत खुशी जाल्ली भोगले ते खाली पोवन रित्यां पोवन टिचर तुमकां तर कोरोना टायमार तुमकां ते ऑनलायन थले परत तुमकां म्हाका ते मेळोना मोबायलाचें कांय मेळोना तशें पूण तुमकां ते पळयतना म्हळ्यार उरल्या टिचरांक ते पुरो समस्या जाताना भुरगीं नासतना इस्काल खाली पडटाना आनी कोरोना टायमार ते ऑनलायन शिकोवच्यांनी पुरो पळयतना तुमकां कितें भोगलें टिचर कितें म्हळ्यार हांव वाचलें जाल्यार देवा म्हाका इल्लें कश्ट जाते दुसऱ्यांक करना म्हळ्यार कशें करचें कशें ऑनलायन धडचें म्हूण हांवें शिकायचें पडटा शिकते जालें इल्लें कश्ट जाते जालें म्हाका
कश्ट पूण इसकरान भुरगीं नात आनी भुरग्यांचे म्हळ्यार थोडे कडेन कोणा कडेन ऑनलायन फोनांनी पुरो आसा तांकां एज्युकेशन मेळ्ळां पूण थोड्या कडेन हडल्यान तांणी पुरा खंय भुरगीं घरात 2 वर्सां घरात रावन तांचे शिकप वेस्ट जाला ऑनलायन नोट्स चलतरी तुका क्लासीन बसले जाल्यार एक फिलींग येना आनी कोरोना बॅच म्हणल्यान ती एक म्हळ्यार त्या कोरोना बॅचाची भुरगीं खंयच्या प्रिजनांतली म्हणले तरी एक आतां लोक आतां चिंतून आसा सो असले पुरो समस्या भुरग्यांक पडटा आसतना हाचे विशयी तुमचे अभिप्राय तुमी काय सांगता म्हळ्यार नोट्स आनी धाडल्यार बरोवन शिकयत जाल्यार थोडे आतां वंदने क्लासीक अक्षरां शिकयचे या थोड्या सवेक हिंदी अक्षरां शिकयचे ऑनलायनीर अक्षरां शिकोवंक कश्ट क्लासीन जाल्यार आतां वंदने क्लासीच्या भुरग्यांक हात धरंगी स्लेट गाई शिकोवंक सुलाभ जाता आनीक हिंदी अक्षरां जाल्यार आमी कशें खंय तावन स्टार्ट करचें खंय तावन एंड करचें म्हण आमी सांगता देखून उदाहरण एक म्हजें एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार म्हजें तर नात आसलें म्हळ्यार हिंदी अक्षरां शिकयता आनी तें घरा सगळ्यां ती हायेस्ट मार्क्स काडटा हिंदीन दिले उणें म्हळ्यार ताका खंय तावन स्टार्ट करचें कशें बरोवचें गुत्त फावंडेशन समाना पळय मागीर ताका हांवें शिकयल्या उपरांत आतां हिंदी वाचूंक आनी पुराय येता जाल्यार त्या वेळार अक्षरां शिकच्या भुरग्यांक इल्लें कश्ट जाल्यात वय 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 टिचर आतां तुमी शिकोवंक सुरू केल्या 40 वर्सां आदीं आनीक तुमी पयल्याचो टायमी पळयला आतांचो टायमी पळयला पयल्याच्या एज्युकेशन सिस्टमाक आनी आतांच्या एज्युकेशन सिस्टमा प्रमाणे तुमच्या प्रमाणे कसलो डिफरन्स आसा आनी तुमकां खंयचो टायम बरो म्हण भोगता म्हळ्यार भुरग्यांक शिक्षा आसा जाल्ली की 1-2 मार्क पडटाले आनीक वडिलांचें इल्लेशें बें आसलें बें बिरंद आसलें भुरग्यांक पूण आतांच्या टायमार भुरग्यांक मारूंक ना आनीक 9th मुशीर जाल्यार तांकां फेल करूंक ना मुखार लोटून घालचें म्हणून आमी सांगता मुखार लोटून धाडटात म्हणून आमी सांगता हाचे विशीं तुमचे अभिप्राय काय टिचर तें आसाचें की आतां आसचें बरें की पयलीं आसलें बरें म्हण तुमी सांगता जाय की पयलेंचें शिकप बरें कित्याक म्हळ्यार भुरगीं आमकां भियेतलीं म्हळ्यार कांय फकरीपणां केल्यार आमी एक म्हळ्यार चड मारूंक वचनातल्या जाल्यार एक मार गेल्यार या जोर केल्यार वगोस बसतलीं आनी घरांत न्ही पेरंट आयिल्ल्यार टिचर तो वाशिना बरयना या फकरीपणां केल्यार 1-2 दिया म्हणटलीं आनी विचारूंक येनातलीं आतां कितें जालां म्हळ्यार भुरग्यांक मारूंक ना म्हळ्यार दोळे हें करून दोळे घाले सोडून पळोवंक ना दोळे सोडून पळयल्यार टिचरीन जोर केले मरे आपुडूंक गुत्तू ना मारूंक ना आनीक पयलींच्या भुरग्यांक बें आसलें कालें गोते भुरगीं बरीं शिकतालीं फेल करतलीं एका क्लासींत 7-8 जाणां भुरग्यांक फेल करतलीं 1 वर्स न्ही 2 वर्सां दवरलें म्हाका कोता 2 वर्सां दवरलें आसा आनी त्या जाल्यार भुरगीं कालें गोते हांव म्हाका फेल करतात कोणा भियान इल्लें शिकतलीं आतां तें फेल म्हणना सगळ्यां पास वंदने तावन म्हळ्यार 9th तरगती म्हणसर पासच करन येतात पासत म्हळ्यार भुरग्यांक कोत्ता हांवें शिकल्यारय जाता शिकना जाल्यार बरयल्यारय जाता बरयना जाल्यारय जाता म्हणून भुरग्यांच्या मतींत आसा कित्याक म्हाका मारिनात करनात काही शिक्षा दिनात जोर केल्यार घरा वचून सांगयत न्ही देखून आतांच्या भुरग्यांक कांयच बेना आनी आतांच्या पयलींच्या भुरगीं आतांच्या शिकपाक मोल ना आतांच्या भुरग्यांक तें शिस्ती ना म्हण पयलीं मस्त शिस्त आसतलें एका क्लासींत 70 भुरगीं आसल्यारय क्लासींत तितलो गालाट आनी पुरा आसनातलो आतां इल्लीशीं भुरगीं आसल्यारय गालाटो म्हळ्यार मारिनात न्ही टिचरां बोव मारता जाल्यार टिचरांक कश्ट म्हळ्यार बोव मारचें पडटा मारूंक जायना तोंडांतूच सांगचें पडटा आतां टिचरांचे कश्ट जाल्यात म्हळ्यार पास करनत येवन थोड्यांक अक्षरांय गोत्ता आसनात कुडिसू गुणिसू बागिसू लेक्काक कितें म्हणून गोत्ता आसना जाल्यार पास करचें न्ही जाल्यार कश्ट कोणाक पाप त्या हायस्कुलांत 10th पब्लीक परिक्षा न्ही त्या टिचरांक न्ही जाय की बारी कश्टाची गजाल म्हणून सांगचें कित्याक म्हळ्यार ती पब्लीक परिक्षा आसा त्या भुरग्यांक पब्लीक परिक्षेक तयारी करचें थोड्यांक अक्षरां येनात वाचूंक येना वाचूंक शिकयचें त्या भुरग्यांक 10th अक्षरां शिकून वाचूंक शिकून कितलें शिकयत निजायकी कश्टांचे आतांचे निजायकी आतांच्या टिचरांक कश्टत म्हूण भोगता म्हाका भुरग्यांक खुशी भुरगीं खुशयेन आसात कित्याक म्हळ्यार सकाळीं एक बॅग हाडल्यार जालें
आनीक पयलीं पुरो आमी टिफिनांनी पुरो हाडिचे पडटले आतां एक खाली बशी हाडल्यार जालें 10 वरांनी तांकां दूद पिवंक मेळटा जेवण मेळटा तांती मेळटा आनी केळीं गेल्यार आतां पुरो पयलें नातलें आतां आयलां तें पुरो मेळटा खोशयेन नात आनी काय आनी एक भाग्य येवंक की निद्रा भाग्य आयल्यार आनकी खुशी जायता जेवण दिया ताचे उपरांत इल्लो अर्द घंटो भुरगीं न्हिदोवन दिता म्हळ्यार उदकाक येयलें न्ही इतल्या इतल्या वेळार भुरग्यांक उदक पिवंक सोडीत म्हणी आशिल्लें आनी काही थोड्या वर्सांनी निद्रा भाग्य येवंक पुरो आयल्यार येयलें कोन्ना आनी की भुरग्यांक खुशी जायत पूण तुमी म्हणचे जाल्यार इल्लीशी शिक्षा आसल्यार कोणाची म्हणजे बे आसल्यार इल्लीशी म्हणी शिक्षा आसाचे आनी घरच्यांनी घालें वता इल्लें भुरग्यांक बेश्टेचें भुरगीं आनी आतां म्हळ्यार आतां आवय बापायकी भियेनात भुरगीं भियेनात घालें वता आवय बापायकूच बेश्टयतात कित्याक एक दुसऱ्या क्लासींत शिकचो भुरगो आवयन म्हणजे आमचो नेबर आवयन जोर केलें म्हळ्यार सांजेर इस्कॉलांतून आयिल्लो तो सायकल घालून गेलो सेकंडान रोडाक गेलो तूं सायकलार खेळ आंगणान खेळ मार्गाक वचनाका म्हणली आवय हांव येता म्हणलो वचनाका म्हणून वचनाका सांगल्यार म्हळ्यार एक तापड गेलें तूं मारल्यार गे हांव खंय येता हांव घरा येना म्हणलो चरको म्हळ्यार आतांच्या भुरग्यांक बेश्टो की घरचीं भियेतात कितें म्हळ्यार वास म्हणल्यार सुसायड करचें आमकां आयकूंक मेळटा पेपरांनी पुरो येता देखून घरचींच भियेतात देखून तीं भियेतात देखून टिचरां कडेन सांगतात भुरग्यां म्हज्या भुरग्यांक कितलें सांगा म्हणून हाका एक कारण टिचर पयलें काळांत जातालें कुटां बिलां व्हडलें आसलें कुटुंबांत वडिलां आसलीं आनी सगळें कुटुंब सांगातच जियेतालें आनीक एकामेका कडेन आमी संवाद करतलो घरांनी बसून आमी मस्त उलयतलो पूण आतांच्या टायमार घरांनी म्हळ्यार वडिलां तांच्या कामांनी बिजी तांकां आमी सांगूंक जायना कित्याक आतांच्या मारगायेच्या काळार दोगांय आवय बापायनी काम करीत पडटा घरा येवन घरच्या कामांनी पुरो म्हणटना पुरो जाता तांकां हें आसा म्हणटना कुटुंबाचो बांद खंय इल्लोसो सडील जाला जाल्ल्यान ह्या सगळ्याक मूळ कारण म्हणून म्हळ्यार अशें तुमी अभिप्राय सांगता तुमचे अभिप्राय कितें पयलें कोरोनाच्या पयलें भुरग्यांक चड मोबायलाची वळख नासली तें ऑनलायनीर आयल्या उपरांत पळय मोबायल कानगेजें तुम जालें न्ही देखून ताच्या उपरांत भुरग्यांक इल्ली मोबायलाची रूच लागली ती म्हळ्यार सोडूंक बारी कश्ट आसात म्हळ्यार कान जाता आतांच्या आवय बापाय इल्ले बिजी आसा जाल्ल्यान पयल्या पुरो कावळ्याक दाखोवन आनी काले पुरो दाखोवन खावयतालीं आतांची भुरगीं खायनात म्हणल्या खातीर यूट्यूब फ्री आसा आनी इतलें पुरो येता जाल्ल्यान खावंक काम केलें सुलाभ जावन दी म्हणल्या खातीर वडिलांक खाल्या खातीर भुरग्यांक ल्हानपणा मोबायल दितात मागीर तीं बसून पळोवन तांणी पळोवन रील्स फेसबूक इंस्टाग्राम म्हणून पळयतात जाल्ल्यान ल्हानपणार आमीच मोबायल दिवन सूख करता मुखार मोबायल पळयनाका म्हणून सांगल्यार तीं आयकतात तें जाता तशें टिचर आतां आमी तुमचे स्पेशल क्लासीक या गी जाय जाय आयच्या दिसांनी कामांच्या वत्तडाक लागून आनी मोबायला वरवीं एकामेकाची तोंडां पळोवन उलोवंक आनी एकामेका वेळ दिवंक फुरसतच ना जाल्या मोगाच्या वडिलांन कितलीं कामां आसल्यार वडना तीं देगेन दवरून तुमच्या भुरग्यांक एक रोल मॉडेल एक आदर्श व्यक्ती जावन थोडो वेळ भुरग्यां सांगाता खर्च करूंक पळया टीव्हींत भुरग्यांक संबंद जाल्लें चॅनल घालून टीव्ही पळयतना तुमी भुरग्यां सांगाता इल्लोसो वेळ टीव्ही पळया एकामेका भुरग्यां कडेन उलया तांच्या सांगाता इल्लोसो वेळ खेळा हांसा आनी सांगाता मेळून मागणें करा आनी सांगाता बसून तूं जेवा ते दाळा कुटुंबांत संतोष आनी दादोसकाय सडटा आनी कुटुंब एक दादोसकायेचें केंद्र जावंक पावतलें आनी शगुनांचें वर्त जावन सोंपतलें आनी भुरग्यांचें भविश्य बरें जातलें आमचें कुटुंब मात्र न्हय आसता मुखारी आमच्या भुरग्यांचें कुटुंब संतोशान आसूंक साध्य जातलें ह्या दिशेन कुटुंबाक सटीक मापान महत्व दिवंक प्रयत्न करया
आयचे दिसा वो अवकाश करून दिल्या दायजी व्हळ टीव्हीक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सिबंदी वर्गाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या वावराक हांव सर बरें मागता समेस्तांक देव बरें करूं. तर मोगाचे वीक्षकांनो आज आमचे सांगात आसले पावलेन टीचर कुटुंबाच्या महत्वा विशयांत आनी वडिलांनी भुरग्यां आनी कुटुंबांत कशें माया मोगान जियेचें म्हणून तिणें बरो संदेश आमकां दिला. तर आयचो एपिसोड खंडीत जावन तुमकां पसंद जाला म्हणून म्हजी पातयेणी एपिसोड कसो जालो म्हण सांगून आमकां खंडीत जावन बरोवन तिळसिया आनी हांगासर स्क्रिनार आमच्या अशा नंबराक तुमच्या परिसरांत कोणी टीचर आसात वा तुमच्या टिचरांक आमी आपोवन तांचे सांगाताय हांगासर संवाद चलयचे म्हणून तुमी आशेतात जाल्यार तांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स दया करून ह्या नंबराचेर आमकां व्हॉट्सॲप करून वा आमच्या दायजी वर्ल्ड मिडियाच्या खंयच्या एका चॅनला मुखांतर आमकां तुमी सांगेता. येवच्या हप्त्यांत परत अनेक टिचरी सांगाता तुमची सांगात हांव वाचतली तवळ पर्यंत पळोवन नंतर रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 समेस्तांक देव बरें करूं.